आज वर्तमानपत्रांनी रिपोर्ट्स आहात की म्हादय नदयेचें डायवर्जन करपाक कर्नाटकान काम सुरवात करपा खातीर मशिनरी सायटीचेर व्हेल्या आनी काम सुरवात केलें म्हणून फोटोय बी पेपरान आयिल्ले आहा. सगळ्या गोंयकारांनी हें पळयलां. पूण गोंयचो सरकार हाजेर कांयच करना, कसलेंच रिएक्शन दिना. हें पळोवन सगळे शॉकाद जाल्ले आहा. आनी हाजे खातीर हांव लोकांक गोंयकारांक याद करून दिवंक सोदतां की 4 ऑगस्टाक एनवायरमेंटिस्ट राजेंद्र केरकारान म्हणलें की बंधारा बांदून कर्नाटका सरकार म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाक सुरवात केल्लें आहा. तेन्ना हांवें सरकाराक सांगिल्लें की मुख्यमंत्र्यान मिनिमम एक इन्स्पेक्शन तरी करचें. इतले पुलीस जे घेवन आपूण भोंवता ते घेवन मातशें थंय वचचें म्हण. आनी जी म्हादय म्हणल्यार आपल्या आवय परस व्हडली हें मानपी मुख्यमंत्र्यान हें म्हादय खातीर आपल्यान कितें तरी केलें पूण एटलिस्ट दाखोवचें म्हण. पूण 3 म्हयने गेले ताणें कांयच करूंक ना. ताजे पयलीं जेन्ना आमी असेंब्लीन रेज केलें तेन्ना तांणी सांगलें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आमी सुप्रीम कोर्टान केस घाल्या म्हणून. सुप्रीम कोर्टान तांची केसूच येना. सो डबल इंजीन सरकार जो आहा तो गोंयाक कित्याक फायद्याचो? गोंयची जेन्ना जीवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन गोंयची, चड करून नॉर्थ गोंयची, ही लायफ लायनूच जेन्ना तूं व्हरता हाजो अर्थ कितें? तुजें कदेल राखपा खातीर तुवें म्हादय विकली काय कितें? हाजें उत्तर म्हाका दिसता गोंयकारांक सगळ्यांक कळिल्लें आहा. आतां बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ही हॅज टू नाव एक्ट. एटलीस्ट गो देर, मेक एन इन्स्पेक्शन and see for yourself what is wrong and show that the double engine सरकार works for Goa आणि हे काम त्यांचे बंद करून दाखय. ना जाल्यार सांग क्लियर कट की आपले कदेला खातीर आपल्यान गोंय विकलें म्हणून आनी गोंयची जीवनदायिनी विकली म्हणून कर्नाटकाक. हें सांग, धडधडीत सांग गोंयकारांक कळून.